सोमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती ओढावला जेवणार तुझ्या सर्गीच्या जेवणार तुझ्या सोमिया उर्बेन आम्ही आयल्या भक्ती मोगा तुका विहसिता काळसा मोरानेसा तुझी स्तुती गाता वरदान बलिदान तुका आम्ही भेटता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवय असो. हे मिसाचे बलिदान जल्म दिसा अर्गान जावन दितात फिलोमेना मेनेझस. रिया जेनिस डिकुन्ना हाच्या जल्मा दिसा अर्गान जावन दितात रोनाल्ड आन्सिल्ला रिशेल आणि रिया. जल्म दिसा अर्गान जावन दितात एलरॉय डिसोजा. सांगदास बाळका जेजूक अर्गान जावन दितात रेफेल डिसोजा, रोनाल्ड डिसोजा, रॉबिन आणि लीना, रायन आणि अबिशा हांच्या प्रत्येक इराद्या पासून मीस दितात. एक बरें काम लाभच्या खातीर मीस दितात सोनिया. प्रत्येक इराद्या पासून मीस दितात सुनील, सोफिया, गीता आणि नेत्रा. सिल्वस्टर पिंटो हाच्या आत्म्या खातीर मीस दितात ॲग्नेस मस्करेनस. पॅट्रिक पिंटो हाच्या आत्म्या खातीर मीस दितात सुनीता डिमेलो आणि कुटुंब. थॉमस फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या खातीर मीस दितात बॅप्टिस्ट फेर्नांडीस आणि कुटुंब. जीवन आयवन लोबो हाच्या आत्म्या खातीर मीस दितात फ्लेवी लोबो आणि कुटुंब. ह्या सर्व इराद्यां बराबर आमचे वैयक्तीक इरादे आमी ह्या वेदी समोर आतां आमी भेटोवया. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या लितुर्जी मुखांतर जेजू मौनपणाचें ओगेपणाचें महत्व आमकां शिकयता आनी आमच्या जिवितांत मौनपण एकांत रितीन सोम्या संगी वेळ करसूंचें भोव गरजेचें म्हणलें आमकां दाखोवन दिता. ह्या मिसाच्या बलिदानांत प्रत्येक रितीन ह्याच इराद्या पासून आमी मागया सोम्या बराबर वगेपणान थोडो वेळ करसून ताच्या संबंधांत वाडोवंक जाय आसची कृपा आमकां तोच सोमी फावो करून दी म्हणून मागया. आनी आतां हें मिसाचें बलिदान फावो ते परी वांटो घेवच्याक आनी हें मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमची मनां आमी आयतीं करया. आमी आदरलेलीं सर्व पातकां आमी आमच्या मोतीक उडासा हाडया आनी सोम्या लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसाणें आमी मागया. सांगाता आमी मागया. हांव पातकी सर पोतेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान दुसारून वायट धरून आनी बरें सांदून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदां संवसार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर सर्वस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, Krista काकूत कर, Krista काकूत कर. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर.
प्रार्थुया. सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, तूं अगणीत मोवाळ्याचो बाप. तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले प्रास चड आनी तांणी आशिल्ले प्रास चड तूं दिताय. तुजे काकुलतीन सर आमचीं पातकां बगोस आनी जें आमी मागोंक फुडें सरनाव तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. साम पावलून गालांतकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचा. भावा भयणीनो, हांव जुदेव शास्त्रा प्रमाणे जियेतलो तेन्ना हांव कसो चलतलो ते विशीं तुमी आयकलां. कितल्या भिरांकुळतारान हांव पवित्र सभेक दग दितलो आनी तिची देसवाड करूंक सोदतालो. तशेंच म्हजे परजे मदें म्हजे प्रायाच्या जायते प्रास चड हांव कसो जुदेव शास्त्रांत प्रवीण जाल्लो आनी पुर्वजांचे संप्रदाय सांबाळून धरचे उर्बेंत हेरा सकडांक लजेक घालतलो. हे सगळे तुमी आयकून जाणात. पूण हांव जल्माच्या आदींच देवान आपल्या दयेन म्हाका विंगड केल्लो आनी ताचे साखरेक आपयलो. आपल्या पुताक हेर जातींच्या लोकां मदें परगट करचे खातीर ताका म्हजे ते ताणें उगडाप केलो. ह्या वेळार हांवें खंयच्याय मनशा लागची आलोचन घेतली ना वा म्हजे आदी दमदूत जाल्ल्यांक मेळोवंक जेरुजलेम हांव गेलो ना. बगर तक्षण हांव अरबिस्ताना गेलो आनी उपरांत दमास्काक पाटी आयलो. 3 वर्सां उपरांत केफसाची वळख करचे खातीर हांव जेरुजलेमाक गेलो आनी ताचे सांगाता 15 दीस रावलो. ते सुम्याच्या भावा जाकोबाक एकल्याक सोडल्यार दुसऱ्या खंयच्याय दमदुताक हांवें पळोवंक ना. हांव आतां तुमकां बरयता तांतू कसलीच फट ना. देवूच हाका साक्ष. उपरांत हांव सिरिया आनी सिलिसिया प्रांतांनी गेलो. त्या वेळा सयत जुदेवंत आसलेल्या क्रिस्ताच्या सभांक म्हजी वळख नातली. हातींत आमकां दग दितालो तो तवल त्या जम भावार्थाचो नाश करूंक पळयतलो तोच भावार्थ आतां परगट करता म्हणलें मात्र तांणी आयकल्लें. देखून म्हज्या बसो ते देवाक अर्चिताले. देवाचे उतार हे. देवाचे ओडपकार. सासनीक जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सुम्या. ससनीक जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सुम्या. सर्वेस्परा, तुवें म्हजी तपासणी केल्याय. तूं म्हाका वळखताय. हांव केदाळा बसता केदाळा उरता तें तूं जाणाय. म्हजे मोतींतली चिंतनां पयस तावनूच तूं परकिताय. हांव सोलू वा न्हिदूं तें तुका कळटा. सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुजे मुखार उक्त्यो. ससनीक जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सुम्या. म्हजी अंतर्मळा घडललो. म्हज्या आवयच्या गर्भांत म्हाका विणललो तूंच न्हयवे. म्हज्या सायंबाच्या अद्भुता खातीर हांव तुका वाखाणता. सगळ्या तुज्या रचनेच्या विचित्र खातीर हांव तुका दिनवासता. ससनीक जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सुम्या. म्हज्या आत्म्याची तुका परिपूर्ण वळख आसा आनी म्हजी कूड ती गुप्ती तुवेंच रुपाक आडल्ली. भुमीच्या गर्भांत तुवें ती घडयल्ली. तिच्या विशयान तुका कळीत नातलें कितेंच ना. ससनीक जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सुम्या. सर्वेस्पोराक जय जय. सर्वेस्पोराक जय जय. सर्वेस्पोराक जय जय. देवाचे उतर आयकून ते पाळतात ती चड सुभागी. सर्वेस्पोराक जय जय. सर्वेस्पोराक जय जय. सर्वेस्पोराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. जेजू आनी ताजे शिस पयण कन्न वेताना एक हळ्ळेक येवन पावले. थंय मार्ता नांवाचे एके स्त्रियेन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो. तिका मोरी नांवाची एक भयण आसली आनी ही सुम्याच्या पांयां सरशीं बसून ताजी शिकोवण आयकताली. पूण मार्ता जायती सरबराये करच्यार पडली
आनी जेजू सरशी येवन ती म्हणाली, सुम्या, म्हजे भयणीन म्हाका एकलेगच वावरूंक सोडला, हाजे विशयान तूं कांय करबेर नाय मू? तिका चिके म्हजे कुमके घेवंक सांग. पूण सोम्यान तिका जाप दिवन म्हळें, मार्था, मार्था, तूं सबार संगती विशांत खंत हुस्को करनासाय, पूण गरजेचें एक मात्र. मरयेन बरो वांटो विसून काडला आनी तिच्या लागसो तो काण्ण व्हरचे नात. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. आतां आमी आयकल्ल्या त्या शुभ वार्तेंत जेजू दोगां स्त्रियेंक उद्देशून आमी उलोवचें आमी आयकता. पयल्या सुवातेर आसा मार्था आनी दुसऱ्यान मोरी. मार्था क्रियाळ मनीस, कार्याळ मनीस, पूण मोरी शांत स्वभावाची. मार्था धडबडी चड खंत हुस्को ती करता आनी अनेक वाटेन मोरी कितेंच खंत करिनासतना, कसलीच प्रतिक्रिया दिनासतना वगेपणान थंय आसा. दोगांयनी जेजूक येवकार दिल्लो. लूक सुरवेर मार्थान जेजूक तिच्या घरांत स्वागत केलो म्हणटा, पूण थंयसर मोरी असो कसलोच उल्लेख करिना. मोरी त्या वेळार खंय आसली ते कसलेंच आमकां खबर ना. मार्थान जेजूक तिच्या घरांत स्वागत केलो. पूण आमी भोव सूक्ष्म रितीन आमी ह्या वाचपाचेर चिंता पाटयलें तर मोरी मार्थाचे की वर त्या रितीन मोरयेन जेजूक तिच्या काळजांतच येवकार दिल्लो. मार्थान फकत तिच्या घराक येवकार दिलो तर मोरयेन सोम्याक तिच्या काळजांतच येवकार दिल्लो. चिंत्या आमकां भेटोवंक एक इश्ट येता, म्हाका भेटोवंक एक इश्ट येता तर हांवें म्हज्या इश्टा थंय दोन रितींनी ताची सेवा वा ताका सुदारसून व्हरयत. पयलें जशें इश्टाक पसंद जाता तशें ताची हांवें सुश्रुता घेवयत. हांवें ताका पसंद जाता ते प्रमाणे ताची सेवा हांवें करयत. आनी दुसऱ्यान जशें इश्टाक पसंद जाता म्हूण हांव चिंता तशें, पयलें इश्टाक जाय तशें आनी दुसऱ्यान इश्टाक कशें पसंद जाता म्हणून हांव चिंता तशें. चिंत्या म्हज्या इश्टाक हांव गोडशें पसंद जाता म्हणून तो आयल्या वेळार ताका जायतें गोडशें तयार करून दवरलें तर, आनी इश्ट आयल्या वेळार तो म्हणत म्हाका गोडशें खावंक आड व्हरलां, म्हाका साकरीची पिडा आसा. तशें जालें तर इश्टी संतोश पावना आनी म्हाकाय एका तराची कितें हांवें म्हज्या इश्टाक मन वोवचे परी पसंद जावचे परी ताची सेवा करूं ना, ताची साकरी करूं ना म्हणलें एक चिंताप म्हज्या थंय येता. मार्था आनी मोरये मदें असलोच तफावत. मोरयेन जशें जेजूक पसंद जाता तशें ताची सेवा केली. पूण मार्थान जशें जेजूक पसंद जायत म्हणून ती चिंता तशें तिणें ताची सेवा करूंक ती फुडें सरता. पूण आयच्या ह्या वचपा मुखांत्र आमकां तुमी एक लिसांव, एक न्ही 3 लिसांवां आमच्या मुखार दवरता. पयलें आमचें जिवीत सोम्याक पसंद जाता तशें आमी जियोवचें. सोम्याक कशें पसंद जाता म्हणून हांव चिंता तशें न्ही, बागार सोम्याक खरेंपणी कशें पसंद जाता तशें जियोवचें. दुसरें लिसांव आमच्या जिवितांत आमी वोगेपणाक महत्व दिवंक जाय. वी हॅव टू गिव इम्पॉर्टन्स फॉर सायलन्स. मौनपणाक
एकांतपणांत वेळ करसोंक सुम्या संगी वेळ करसोंक आमी निर्धार घेवंक जाय. आयच्या पयलें वचप आमी पळयलें तरी सांत पावलो गालातकारांक बरोवन सुम्या विशीं म्हाका वळख मेळच्याक हांव खंयच्याच मनशा मुखार वचूंक ना, खंयच्याय धर्मदुता समोर हांव वचूंक ना, बागर हांव अरबिस्तानाक गेलो म्हणलो एक उल्लेख करता. आनी पवित्र पुस्तकाचे विद्वान आमकां शिकयतात की आनी तांचो अंदाज असो आसा की अरबिस्तानांत ताणें 3 वर्सां एकसुरपणांत आनी त्या एकसुरपणांत वोगेपणान ताणें करसिली आनी थंयसर प्रत्यक्ष रितीन सुम्यान ताचें उगडाप हें ताका केलें. अशें आमी सुम्याच्या संबंदांत वाडोवंक जाय जाल्यार आमच्या जिवितांत मौनपणी सुम्या समोर करसूचें भोव गरजेचें एक विशय जावन आसा. खंडीत जावन आमी करच्या कार्या मुखांत्र सुम्याक आमी परगट करूंक आसा, उतरान तशें कार्यान सुम्याक आमी परगट करूंक आसा. पूण ताच्याकी पयलें हांवें त्या कार्यान सुम्याक फावो ते परी परगट करच्याक मौनपणी ताजे तावन कुरपाय जोडची भोव गरजेचें जावन आसा. हांगासर आसलेले तुमी जायतीं जाणां वावर करतात, तुमचो दिसपडटो वावर करूंक आसा आनी ह्या वावर स्थळार जायती कंत बेजाराय खंडीत जावन येता. आमी कुटुंबांची येता, कुटुंबां ती कंत बेजाराय आसलीच. पूण दीस बुडता आसतना थोडो वेळ आमी मौन रावन आमची सर्व कंत बेजाराय सुम्याच्या पांया तळांत दवरली तर खंडीत फुडल्या जिवितांत आमकां त्या कंत बेजाराये मदें तिरासाणेन जियोंक खंडीत जावन आमकां आदार लाभता. आमच्या कुटुंबांनी वा आमकांच जायते कश्ट आसूंक पुरो, पिडा आसा आनी ह्या वेळार 2 रितीचे मनोभाव आमकां दवरयत. पिडे विशीं कंत कर्ण वा पुरपुरोन आसयत हो एक पथकांक आनी एक वाट जाता. ताच्या बदलाक मौनपणी सुम्यान दिल्ले ते कश्ट सोसून व्हरूंक, सुम्यान दिल्ली ती पिडा सोसून व्हरूंक जर तर आमी धैर्य आनी गटाय मागलें तर खंडीत जावन त्या कश्टांत हांव साल्वासां जोडोंक, कश्टांचेर जैत जोडोंक एक वाट जाता. अशें आमच्या जिवितांत हर एका हंतार मौनपणाक वगेपणाक आमी महत्व दिवचें गरजेचें. आनी तिसरें लिसांव जेन्ना आमी मौनपणी वेळ करता, जायतीं जाणां जावंक सांगतात जावंक पुरो आमी वेळ पाड करता, आमची टिका करता जावंक पुरो. आज मोरयेकी मार्तान टिका केली तेजी, ती कांय करते ना, वेळ पाड करते असा म्हणलो एक चिंताप टिका. आनी असल्या समयार शांतपणान आसली मोरी कसलीच प्रतिक्रिया दिना. मेरी डज नॉट डिफेंड हर सेल्फ. जर हांव वगेपणान म्हज्या सुम्या समोर आसा तर म्हज्या कुमकेक म्हजो सुमीस येता. हांवें कसलेच रितीचे प्रतिक्रिया दिवची गरज ना, पूण म्हाका प्रतिक्रिया म्हजे विरोध प्रतिक्रिया दिवंक आनी म्हाका सपोर्ट करूंक सुमीस येता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचें जिवीत आमी जियोवन आसतना सुम्याक पसंद जाता तशें आमचें जिवीत जियोवन मौनपणी ताचे समोर वेळ करसूंक प्रयत्न करया. आनी अशें करता आसतना आमच्या कुमकेक आमचोच सोमी फुडें येता. तर असलीच कृपा आमी जोडून घेवच्याक आतां हें क्रिस्ताचें बलिदान ह्या वेदीचेर बेडयत आसतना आमी ती कृपा जोडून घेवया. Tuka peton dita mo kalsa
वासो असमर्पिता स्वीकार कर सोम्या मागता वो तामचे कृपे बेसा वो तामचे कृपे बेसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता जसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकारी महिमेक आमच्या नेमक्या पवित्रच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फरमायलें तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे तुजे सेवेक ही सोडवणेची पवित्र रीत संभ्रमून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया वयश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वंतय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या दिन वाचण्याची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हें तुजेंच आमकां अनेक देणें आमच्या दिन वाचण्याच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल चडना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बराबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायता पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचरगी तुका जय जय सर्वेस्पराच्या नांवी ताका जय उंचरगी तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचे मुखसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशा पसोत तें वरवतलें हे म्हज्या उडासाक करात Bavarta so good purgatuya. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पोणावरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी होचवी ताचो उंडो आनी ही सोडवणेची कांच तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सोदतलो आमकां सुमेजतांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रेतमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पोय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी याजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत
त्या आमच्या भाव भयणीची काकुलत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. ओंकार मरिये देवाचे माये सांगाती, भगेवन जुजे तिचो पोती, भगेवन धर्मदुतां, अबिलाचे सांतेरेस कुर्साचो सांजुवांव, जेजूचे ल्हान फूल सांतेरेस आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपद वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आतां मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या बागान आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोवशान नत्रेतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोलतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाचय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पळय सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माया मोगाचो गुर जावन एकामेकाक शांती दियात. क्रिस्ताची शांती. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपण लभलेली आमी सर्वां सुभागी. सोम्या तुमचे भितर म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. अवतमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पात येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तावन केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. काळीजे अत्रेकता मोगाळ सोम्या जेजुराया. ये तूं म्हज्या काळजांत धन्या. दादोस तूं करिण्या तुज्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या.
संतोषाना स्वागत करता स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या रावतू काळजान मोच्या उंट्या रूपान तुकास म्हाका दिताय मुझे आत्मी कण तू जाताय कृपे जीवी तुला बैताय मोजी जिणी नंदन करताय स्वागत स्वागत जेसू सौम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या रावतू काळजान मोच्या प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, आमच्या आत्म्याच्या तशेंच कुडीच्या सर्व वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक वखद जावं. जशें ह्या रितीन जेजूचें मरण संभ्रमून तांतू आमकां वांटो मेळ्ळा, तशेंच सर्गार तुज्या वैभवांत ती आमकां वांटो मेळूं ही आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोदकार. शेगुणाचे वाटे सुम्या म्हाका सलय कृपे देण्या तुझ्या आत्मो मुजो नेटय बेसांव घालून तुझे सदांच म्हाका वागय शेळे काळीजे मोगान तुझ्या पेटय कसांत वासताना जामुचो वादार पैण मुजे करताना दयेन म्हाका तुरा शेगुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका सरय कृपे देण्या तुझ्या आत्मो मुजो नेटय बेसांव घालून तुझे सदांच म्हाका वागय शेळे काळीजे मोगान तुझ्या पेटय मोगाळ पुत्रा सोवे हांव क्वार मरे आशीर्वादी वाका Bagi untuk kesejuan dalam kaum sedua, amca dusmanatले, bapaचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.